नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। टेंडर काढी नसताना 258 कामाच्या स्कॅमात चर्चिल कॉन्ट्रॅक्टर आणि इंजिनियराचेर क्रायम ब्रांचीत एफआयआर। कोर्टान दिल्लो आदेश। चर्चिल म्हणटा तो कितें तो ताकाच खबर। विष्णूचो विषय राष्ट्रवादी काँग्रेस व्हरतली राज्यपालाकडेन। हल्ल्यावेल्यान भाजपांत विष्णू एकोडो। हल्लो करतल्यांक भितर ओडूंक विष्णून सरकाराक दिल्लो प्राझ सोंपता मंगळारा। आम आदमी पक्षान राजकीय मळार घालाक खवदळ। गोंयचो भाजपा काँग्रेस राष्ट्रवादी म्हणटा कांयच फरक पडना। रेमो दोतोर ऑस्करा उपरांत प्रतिश्ठितांनी दिल्ली आपाची वाट। माल्लेवाडी तिळारी उजवो कालवो फुटलो। उदक शेतांत वचून शेतां काबार। तिळारी कालव्याचे काम सामके बाबत। गजाल परत उक्ताडार। पोरू फुटिल्ले 2 फावट। 70 काले जात्रांतले जुगारांचे प्रकरण पावतले मानवी हक्क आयोगा मेरेन। पुलीस काना मनार घेनात म्हूण पीपल्स फोरम वता आयोगा कडेन। खोपींतलो जुगारय करतले बंद। खबर विस्तारान। चर्चिल क्रायम ब्रांचीचे जाळ्यांत आडकला। टेंडर काडी नासतना पीडब्ल्यूडीची 258 वर्क ऑर्डरी दिल्ले स्कॅमात आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल आलेमावाचेर क्रायम ब्रांचीन एफआयआर घाला। ताचे बरोबर तेन्नाचो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, पारकार, कॉन्ट्रॅक्टर आनी संबंधीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचेरूय एफआयआर घाल्यात। कागाळ करूनय पुलीस एफआयआर घालिनात म्हूण एनएसयूआयचे सुनील कौठणकारान जिल्लो कोर्टांत अर्ज घाल्लो। कोर्टान आदेश दिल्ल्यान हो एफआयआर घाला। चर्चिल म्हणटा तो कितें तो ताकाच खबर। चर्चिल पीडब्ल्यूडीचो मंत्री असताना टेंडरां काडिनासतना 258 कामां दिल्लीं असो आरोप चर्चिल आनी तेन्नाचो इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टरांचेर आसा। हे प्रकरणात आतां क्रायम ब्रांचीन एफआयआर घाला। चर्चिला सयत आदलो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर किटी पारकार, कॉन्ट्रॅक्टर आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचेरूय हो एफआयआर घाला। एनएसयूआयचो उपाध्यक्ष सुनील खौटणकारान क्रायम ब्रांचीत कागाळ केल्ली, पूण तांणी एफआयआर घालूंक नाशिल्ल्यान खौटणकार जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत गेल्लो। उपरांत जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशावयल्यान क्रायम ब्रांचीन प्रकरणांत वयले चवकशी केली। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावंक जाय अशें क्रायम ब्रांचीक दिशिल्ल्यान सोमारा एफआयआर घालो। चर्चिल आलेमांव आनी हेरां आड भारतीय दंड संहिता आनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला एफआयआर रजिस्टर केला। चर्चिल आनी हेरां आड गुन्यांवाची कलमां, फौजदारी कारस्थान, फटोवप, मालमत्तेची अफरातफर, सरकारी नोकर, बँकर, मर्चंट वा एजंटा कडच्यान विस्वासघात, फटिंगपणांनी मालमत्ता हडप करप, भ्रष्टाचार आळाबंद कायद्याचे 13(2) सयत 13(1)(d) कलम लायला। चर्चिल म्हणटा तो कितें तो तांकांच खबर। अरे बाबा, तुका एक सांगता हांव, म्हाका कांय इंटिमेशन ना। आय हॅव नो एनी इंटिमेशन्स आनी नो कमेंट्स ऑफ मायन एनीथिंग। आय नो वॉट इज आय एम। वेळ काढलो गोवा क्रायम ब्रांचान, गोवचे पुलिसाची क्रायम ब्रांच आसा, पण तांच्यांनी एटलास रजिस्टर केली, कित्याक ते केसीन हांवें कळिल्ले कंप्लेनीन सत्य आसा। सो तांच्यांनी इतलो एक्चुअली वेळ काडूंक जायनासलो, पण आतां काडला आनी आतां केला। दॅट आय वेलकम दॅट स्टेप। एडिशनल म्हजी स्टडी जाल्या ती जी कंप्लेन हांवें केल्ली आनी जें कितें जालां तें एक वर्क डिविजन 25 ऑफ रोड्स, तातूंत जी ती स्कॅमां जाल्या 268 टेंडर्सान, दॅट इज जस्ट अ टीप ऑफ द आयसबर्ग। हें खुबशें कितें आसा, हें दिसता पळय तितलें ना, तें खुबशें आसा। हांवें स्टडी केल्या आनी हांव दितलो तांकां आनीकूय खुबशें। खात्यांतली सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण चर्चिल हे केसीत बरोच आडकुपाचो आसा। क्रायम ब्रांचीक चर्चिला आड बरीच स्कॅमां मेळ्ळ्यात। सुनील खौटणकारान केल्ले कागाळी सयत हेर कितलींशींच स्कॅमां क्रायम ब्रांचीक मेळ्ळ्यात। ह्या प्रकरणांनी चर्चिला सयत आदले दक्षिण गोंयचे काँग्रेस आमदार सांपडपाची शक्यता आसा। पुलीस अधीक्षक सॅमी तावारीस हे केसीची चवकशी करता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, समीर भट आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। विष्णूचो विशय राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यपाला मेरेन व्हरतली। पक्षाच्या कार्यकारी समितीची सोमारा बसका जाली। विष्णू सध्या भाजपांत एकोडो पडला। गृहमंत्री पर्रीकार म्हणटा विष्णू आनी निळकंठान सांगले म्हूण खात्री केले शिवाय पुलीस कोणाचेरच हात घालचे ना। भाजपाचो संघटन मंत्री सतीश धोंडीय म्हणटा पर्रीकार म्हणटा तेंच सारकें। राष्ट्रवादी म्हणटा मुख्यमंत्री चवकशेंत मेतेर जाता। हल्लो करतल्यांक भितर ओडूंक विष्णून सरकाराक दिल्लो प्राझ मंगळारा सोंपता। गोयच्या मुक्ती दिसा आमदार विष्णू वाघाचेर हल्लो जालो। गोंयान लोकप्रतिनिधी सुरक्षीत उरूंक ना। पोर्तुगीजा कडल्यान मुक्ती मेळ्ळी, पूण आतां गोंय गुंडाचे तावडीन गेला अशी टिका राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या। We may be liberated from foreign rule,
but we are seized under a Gunda rule. मुख्यमंत्री चौकशेन मेतेर जाता म्हूण राष्ट्रवादीन निशेध केलो. If an elected representative is being assaulted and the chief minister on record to say that unless things are verified, that means he has made it very clear that he himself is interfering into the investigation. गोंयान हुकुमशाही चल्ल्या. सरकार बरखास्त करचे म्हूण राष्ट्रवादी राज्यपालाक मेळटली. Your freedom of expression and your freedom to move culturally, socially or spiritually is curbed by the warning of this government, and we will urge the governor that if this totalitarian functioning he does not heed to the governor should not hesitate but recommend to the center to dismiss this government. गृहमंत्री परिकार म्हणटा राष्ट्रवादीचो निळकंठ हळणकार सांगता ते आयकून विष्णू कोणाचीय नांवां घेता. खात्री केले शिवाय पुलीस कोणाचेरूच हात घालचे ना. भाजपाचो संघटन मंत्री सतीश धोंडय म्हणटा परिकार म्हणटा तेच सारके. विष्णूचेर हल्लो जाले उपरांत प्रकरण पुलीस स्टेशनाचेर पावले तेन्ना विष्णू बरोबर सतीश धोंड आनी निळकंठ आशिल्ले. होम मिनिस्टर कोण गोंयचो मागीर जालें ताणें सांगलें तें खरें न्ही. न्ही रे मातशी होम मिनिस्टरान सांगलां मरे तें खरें न्ही. होम मिनिस्टरान सांगलां मरे तें खरें. हल्लो करतल्यांक भितर ओडोवंक विष्णून सरकाराक दिल्लो प्राझ मंगळारा सोंपता. मात सरकार ताका कोताकच धरिना. विष्णू 1 जानेराक कितें करतलो तें पळोवंक प्रुडंटान विष्णूक गाठपाचो दीसभर यत्न केलो. मात हरशीं 2-3 रिंगाचेर कॉल घेवपी विष्णू सकाळसावन राती उसरा मेरेन आउट ऑफ रेंज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आम आदमी पक्षान सध्या राजकीय मळार खवदळ घाला. गोंयांतल्या राजकीय पक्षांचेर ह्या पक्षाचो परिणाम जाला काय ना ताचो अदमास घेवंक प्रुडंट पक्षाचे प्रदेश फुडाऱ्यांक मेळ्ळे. तिनूय पक्षाचे फुडारी म्हणटात आप गोंयांत आयलो म्हूण कांयच फरक पडना. निमणे काँग्रेसी बरोबरूच गेल्यात. रेमो आनी दोतोर ऑस्करा उपरांत डीन डी क्रूज, राजेन काकोडकार आनी हेर कितलेशेच जाणांनी आपाची वाट धरल्या. आम आदमी पार्टीन गोंयांत आतां वावर सुरू केला. रेमो फर्नांडीस, डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो उपरांत आतां बिस्मार्क डायस, डीन द क्रूज, पॅट्रिशिया पिंटो, राजेन काकोडकारा सयत हेर कितलेशेच प्रतिश्ठीत लोक आम आदमी पक्षात गेल्या. आम आदमी पक्ष गोंयांत आयलो म्हूण कांयच फरक पडना अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार म्हणटा. काँग्रेस वा भाजपाचो तेंको घेवचो ना म्हणपी केजरीवालान काँग्रेसीचो तेंको घेतलोच म्हूण तेंडुलकारान केजरीवालाचेर टिका केली. ताजो भारतीय जनता पक्षाचेर परिणाम जावचो ना. आमची पार्टी ही कॅडर बेज पार्टी आसा. दिल्ली फॉर्म केले म्हणून तेंच्यांनी सांगतना कितें सांगलेलें आमी काँग्रेसीचो सपोर्ट घेवचो ना आनी भारतीय जनता पक्षाचो सपोर्ट घेवचो ना. आनी तेणें आपल्या भुरग्याचो शपथ घेवन सांगलेलो. आतां जो मुख्यमंत्री जाला तेणें उतर दिलां तें तेंच्यांनी पाळूना. आपण काँग्रेस भ्रश्ट म्हूण काँग्रेसी आड बोळा मार मारलो. आतां काँग्रेसीचोच तेंको घेतलो अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस म्हणटा. When you campaign against the Congress for corruption and you have taken our support, that means your campaign of corruption was unfounded because you align with us. We are allies now. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष तेच उलयता. आपांत वतले गोंयच्या प्रतिश्ठीत लोकांचेर ताणें फोग काडलो. काँग्रेस सत्तेर आशिल्ली तेन्ना हे लोक माध्यम भास, प्रादेशीक आराखड्या वयल्यान काँग्रेसीचेर टिका करताले. अजुनूय ते प्रश्न तशे आसात. मात ते भाजपाचेर तोंड उगडिना अशें निळकंठ म्हणटा. आम आदमी आसूं जावं बीजेपी आसूं काँग्रेस आसूं आमकां तेजो कांय फरक पडचो ना. डॉक्टर ऑस्कर जे सांगता जॉयंट जाला म्हणून जेन्ना गेल्या आमचो NCP काँग्रेस लेड गव्हर्मेंट आसलो ज्या टायमार गव्हर्मेंटाच्या एगेन्स्ट जे परिवर्तना खातीर काम केलें जे रस्त्यार येयले आयज ती परिवर्तनां रिजनल प्लॅन आसूं MOI आसूं हे सगळे प्रश्न थंयच आहा आनी तो प्लॅटफॉर्म यूज करून आयज सडनली ह्या प्लॅटफॉर्मार त्या प्लॅटफॉर्माचो फायदो घेवंक हेंच्यांनी करचो न्हू. तेंच्यांनी जरूर ते आम आदमीची टोपी घालची पूण गोंयच्या लोकांक एकदां घातल्या ती घातल्या आनीक टोपी घालपाचे प्रयत्न करचे न्हू. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे आनी ओमकार फळारी. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.